आज आमी आसा फोंडेचे क्रांती मैदानाचेर आनी आमी पळयतात हे क्रांती मैदान जेन्ना सुशोभीकरण केल्लें तेज्या उपरांत हाजें कांयच मेंटेनन्स जावना म्हणून सद्या हांगासर हो सगळो शेळो जाल्लो आसा म्हणून हे फावंटन कितलीशीच तेंप जाल्यार हो चलना. दिसाना आमी पळयलें जाल्यार लायटी थोड्यो पेट्टा थोड्यो पेटना. हे आमी चेअरपर्सन आनंद नायक म्युन्सिपालिटीचे तांकां आमी मेळ्ळे तांकां विचारलें तेन्ना सांगलें की फाटल्या 8 दिसान हांव इथं एक रावंड मारून थंय आयल्लो हांगा क्रांती मैदानाचेर आनी हांवें पळयलां शेळो जाला भरपूर आनी शेळो जाल्ल्या कारणान आनी सांजच्या वेळार सिनियर सिटीजन थंय येतात सांजचे वॉक करपाक आनी अशें दिसून आयलें की लायटी सारक्यो पेटना. सो आतां कितें जालां ते हे पळय आसा न्ही क्रांती मैदानाचें आमचे कडेन अजून हँड ओवर करूं ना क्रांती मैदान पूण सद्या PWD कडेन हांव डिविजन 16 आनी 16चो AE जो आसा प्रमोद सो प्रमोदा कडेन सुद्दां म्हाजें उलोवप जालां ताणें सांगलां 1-2 दिसां भितर आपूण हें काम सुरू करता म्हणून कित्याक हांवें सांगलें ताका लायटी पेटना थंय कंप्लेन दिल्या लायटी पेटना सगळें शेळो जाला ताणें सांगलां आश्वासन दिलां की ह्या दिसांक बेगीन आमी काम करून घेता म्हणटें तशेंच चीफ ऑफिसरा कडेन चीफ ऑफिसरान ताचे कडेन संपर्क सादला ते सांगताले की आमी सांगून दवरला ताका लागून लायटी ज्यो पेटना त्यो आमी रिपेर विथीन फास्ट जातले बेगीन आमी लायटी रिपेर करून आनी सगळें निवळ करपाचो प्रयत्न आसतलो सामको सामको लागीं फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.